आकाशाचे हाते कोणाचेरूच किडोक जावचे पृथ्वी कोणाचेरूच उखलून धरूक जावचे तो यातलं उदक कोणाचेरूच सुकोक नाचते हिमालय असलं पर्वत कोणाचेरूच हालूक नाचतली जमीन पे खड़े होके आसमान में फूकने से सूर्य प्रकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वैसी हमारी दोस्ती कोई तोड़ नहीं सकता। चक्रवीर वृक्ष देतात आणि स्वप्नांपासून चितूक नसले हे अशे गोळख दिसते सोबत आस आसा भितर गोरो असता ती ताका कांयच खबर असेल बाबडे आसाक कास मारता पुरुषे किती गोऱ्याक फारवता एकल्यानं दुसऱ्यानं तिसऱ्या आणि उरलेले असतात ते पोलीस सोन्यासारखी सोडतात स्टोरी फिनिश वो बाबे दो की कमी नहीं एक जमीनों की दूसरी कानूनों की अन्य को जरा सा भी शक नहीं होगा कि जैस को महीने मारा करके अरे पारवा मर्डर केस में पुलिस उसे ढूंढ रही है इसमें से तो हम लोग एकदम क्लियर हो गए ऑल क्लियर अरे इसी जीत के लिए तुमची जाऊन ना कारण शिवाचे आणि भैरवाचे रसीद चडशे मेरूच शिकता कित्याक शिव आपल्या जेवणात धांवता आणि मेरू आपल्या जीवाक सगळे तुम्ही धुडवाक लागून केला आणि धुडवाकूच लागून तुम्ही वचे जेस्तात मला बऱ्याक सोडचे ना वान्या गोस्ताची कोडी फकत मातयेची आयकनात पोरी लागता माझी सुरुवात तुम्ही केली पुढाचा शेवट हांव करतलें मी तुका बुद्धा म्हणपाची या बुद्धू म्हणपाची तू जाणारी पोलीस तुका सोन्यासारखी शोधतात ते वसीम दादा कावडा चौराचा ते एकूच सुकण्याचा कापीलस्यात बंद करतो ए छोकरिया अगर हम चाहते ना आपको इधर टपका सकते हैं मगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम जो भी काम करते हैं ना वो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं पैसों के लिए और आपको टपकाने से हम लोग को कोनो फायदा नहीं होने वाला है अब बोल तू इधर जाना हांव चावनाचा एक नर्सी कशें जे आपल्या पेशंटाक उठायता फकत न्हिदेच्यो गुळयो दिता समजलो वान्या पोलीस तुजे फाटीक लागलेले आसा दिसता तू सोडता तुका शूट देखून तू हांगा सिलेक्ट केले जाल्यारूच तुकाच फायद्याची डिटेक्टिव्ह उगड आसता आख्खे गोंय तो तुका एकूय रेफ मेळची ना जी तुका वयतले रस्ते तुवें पावडे चडचेच पडटात तुम्ही सगळे दुडवाक लागून करतात न्ही आतां तुमची न्ही हांव करतलें अरे यार हे शोध नीतीच्या फासाक सापडली आणि कामची नीत ती करतली वान्या हांव तुका एक ल्हानशी काणी सांग आयक एक दीस एक कस्तुरी आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन प्रायेचेर चलून वता तेन्ना अकस्मात एक व्हडलें ल्हार येता आनी त्या ल्हारा बरोबर ती ताचे भुरगे दोरयात वता तेन्ना ती कस्तुरी बोबो वेली मारता तेची बोबी काडे वेलीक सगळो लोक थंयसर एकठांय जाता तो लोक तोजवीज कोत्ता तिच्या भुरग्याक सारवार करून तेन्ना एक वचप करता आनी त्या वचप फुड्यान तसलेच आणि ते व्हडलें ल्हार येवन ते ल्हारा बरोबर तेच भुरगे परत तोडीक शावतात सगळो लोक अजाप जाता लोक खुशाल जाता भुरगे कांयच जावंक ना पूण ती वस्तरी बोबो वेली मारीत रडत आसता तेन्ना लोक तिची सशी वचून तिका विचारता तूं रडटा कित्याक तुजे भुरगे तर सुरक्षीत आसा कांयच जावंक ना तिका तेन्ना ती वस्तरी त्या लोकांक कितें सांगता जाणा ती वस्तरी सांगता त्या भुरग्याची तोकली एक कॅप आसता त्या ल्हारा बरोबर ते ताचे कॅप दोरयात हांव म्हणटा कितें गेले ते गेले गेला ताका रडोन कसलो फायदो अरे तू सरवार जाला तितलेच तुका पुरो न्ही
हांव तुजो मोगी जावन आसता का सारी दाबलो आनी तूं आत्मा पळोवंक सोबीत दिसता हे समाजान कितले चेडे तुजे लागीं आमकां फुडार करूचे कोणाक एका बिचून काड आनी ताचे सांगा तूं तुजो फुडार कर अरे बंद करना भाषण भाषण बंद कर अरे उसको भाषण देता है देख आप का जैसे चले जाना इसी भी आपकी भलाई है समझा ना समझा इसको अरे अच्छी तरह से समझाओ समझा दिया ना हम तीनों में से किसी की एक की खोपड़ी सटक गई ना तो पता नहीं चलेगा आपका क्या हो जाएगा चल ये गोरी चमड़ी लेके फिर जा चल वेता पुट परत येता घेऊन तुमचो बदल आणि वेगळे आम्ही भीतर दिसू येत असं त्या पैशाचे वाटे करूया अरे यार करेंगे आराम से करेंगे इतना बड़ा हाथ मारा कुछ पार्टी पार्टी हो जाओ हाँ यार पार्टी तो बनते हैं ना ओके दे आई वोंट डिसअपॉइंटेड तुम्ही ड्रिंक्स कंटिन्यू करा हांव तुमका जेवण घेऊन येता ए जवान बोले तो बिरयानी बिरयानी और वो भी दम बिरयानी दम बिरयानी ओके हाँ यार कायदा होता तो अलकायदा होता नहीं होता शी आमच्या जवळ घरनी चौपा स्टोरून दिसता फ्रीज पासून वर्षा एक पावटी क्लीन करता है पण दोन बाटली सामान भेटता बायले सांगता फ्रीजचे कायच दवरनात म्हणून दुसरी सा फकत चाई दवरता चौथी दिसा दोंगर बॅड घेयलोली बॉक्स टाईप न्हिदपा लागून पण आत्ते सामान बॅडी भितर बोललो हा सामान बोललो हा ते बरे हा तितू भितर उन्नीराने बोललो हाय उंचा उलय टाय म्हण कायच साजवाना तितू म्हण बायले म्हण पासस चालू गेला डाले ती मागचो आंग काढल्यास मुगो काय तू तो नांगा तू मागचं नांग काढ रे चेस करून एक काम कर आता हे बघ 10,000 आहे ओय पैसे होणार मग मास त्याला ती पैसे बन्यो एलआयसी मुगो ओय 10,000 ह्या सांगत नाची वय तू गो कारण जायचं काम बेगियो बायले मध्ये आणि घोड्याली मध्ये जायते अंतर असता कित्या गडबड जाल्या घोड्याल बॉल पडटा पण बायले उड्या कित्या गडबड जाल्या बायले गे कॉमेस जाता हे तू माग पडणार आहे हा डाली तुकान कित्या म्हणो का तू यू आर माय लाविंग वाईफ तू ऑलरेडी इन मारे अरे चालू तू अजून इला बाय सांग गेला अजून का म्हणते तू गे किती प्लॅनिंग असलो किती रे मुगे आणि प्लॅनिंग असलो आ तुमगे येऊन झाला तू माग किस्ता दुबावला अरे आव तुक दुबावना पण आव मुगे बाईले दुबावता कित्या 1995 पा बाईले म्हणताले हा मला बारसान ना केत्तो नाटली डोंगरार सान उडी मारतली उदका बुडोन जीव दितली पण गोवा मोगा पासत हांव कित्याय करतली पण 2016 बायले म्हणटाय हा मला बारसान ना केत्तो नाटली डोंगरार सान उडी मारतली उदका बुडोन जीव दितली पण गोवा सोडपा पासत हांव कित्याय करतली या दादूर मरे पतून गातर काय जाऊ पण नाही पण तोरी असतो ते बायला हाती लागते कित्याक तुई केन्ना सुणी कारी फाटल्यान धांवताय त्या चोयलाई कोण चोयले तांकां कार मेळ्ळा ती कार कांय चलोवपा नाय तोरी आसतना कारी फाटल्यान धांवताय ही ऑफर माग माल्या कितरी तुका आनी कितें म्हणून जाता तुमच्या इश्ट आनी मित्र मरे तुका चा वाडटा प्रेज द लॉर्ड गोंया तामिळल्या मगो म्हाका हाता येता मगो कॉमिडिया रिपोर्टर आनी आपयत न्ही गो केसा हा जेदना मोडबार एकामेका कुपा आड्डतात वय जेदना म्हाका तुजो उगडास येता हा वय जेदना मोडबार गोड गोड मारता वय 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 जेदना म्हाका तुजो उगडास येता हा वय जेदना पाऊस पडटा वय वय जेदना म्हाका तुजो उगडास हा, येता वय. जेदना पावसाक भिजता वय वय जेदना म्हजे सत्रेचो म्हाका उगडास येता म्हजी सत्री वेलेली परत केन्ना हाडून दिता सत्री खबर करता उस्ता कसकडे पाशे फुलयलो आणि डाबास को फोन दिलो अरे सुंगे दोगांनी खबर आहे की मरे आंधळी? तुमकां दोगांनी फादरान आपयलो ही की जाले प्रॉब्लेम किता तू काय माहिती खबर ते आनी सांगपाची
जालें अरे फादर आमकां दोगांक आपण वयले आनी आपल्या गेले दोन्ही सायडीन बसवले हांवें फादर आपल्या फादर तूं आमगे खबर मरे स्वता मिसा शर्माचे सांगता आम लोकांक गोजीबाय चालवते लोकांक गोजीबाय स्वतायते आनी आतां आमकां मोन्ना टायमा कितें आपण हाडले काय माय म्हणले मागीर तुका सांगले कितें माझे आनी कितें मागे फादर म्हणपा लागलो जेजू दोग जाण चोरा मदी मेला म्हणून आपल्याकूय तेच भाशेन मारो जाय म्हणून मुठच्या आतां आम दोगांय चोर शी गाव मो तोंड डोंगर साहेबा वय पिंगलो सदा मुळा दुडवाची देव सांगता सारखी खबर आमचे मुस्लिम भाव दिसा 5 पाट रोजार कोताय पण आमी क्रिस्तांव आमचे दुयेंसील जाल्यार आमचे असले त्रास पड जाल्यार तेदोन आमी रोजगार कोणता भाई भाव सोदूंक वताय पयलीं देव नाका एका वाटेक सांगता सगळे सोडे मुज भाशेन हांवें सगळे सोड मरे आतां बर मनीस सगळे सोडे सगळे सोड बर मनीस तुमी बर मनीस आय देवान सांगितलं देराचे मारीत राव देर गोत जातो आणि दार के जायनाले पत्त्याच पाच्यानी आणले जंगलाले असले अरे मॅथ्यू पासून मरे टॅक्स कलेक्टर आहलोलो पुढ तो पासून सुद्दालो आणि जाकीवान आपल्या ग्रेस काय केली आणि गरीबांक दिली आता तर तुम सुधराय मरे सारखे मागे कित करता गं अरे देवा का बॉक्सवण मागाय बॉक्सवण आहे देवा का बॉक्सवण मागाय समज तुमकां आता देवा एक चान्स दिलो जाल्यार तुम्ही देवाके पैसे देवाकीच कोणतले हांव देवान तर मागच्या आसलो न्हू हांव एस कोतलो हांव एक लायन घातलो आनी पयशे वयर उडयतलो लायनी हेच पडायचे पयशे मुगेले लायनी तेच पडायचे पयशे देवाले हांव एक रावणी घालतलो एक सारकेल आणि पैसे मुका वयर उडयतलो सारकेला भितर पडटाय ते म्हाका मुगो आणि सारकेला भायर पडटाय ते मोका पैसे हाय दितले न्हू हांव वयर उडयतलो आनी देवा सांगतलो सायबा तुका जाय ते दोर नाका ते उडय मोडे तुका दोर नोट आय नी सकला उडय देवा को मागोत राय देव दितलो हाय मागले देव माग दिता दितानी आत्नो हांव सिस्टरी बळीता म्हाका सिस्टरी मातशें आपयला काम रोखडे थंय तुमी सांगितलें चोय आनी तुमी तालो आमी लोकां दिताय ते सांगता जोर खायना काय वार मनीस आय सोटा सिस्टरी आमगे आमकां आतां ते लोकां ताला आमगेले चड जाता आतां आमी देवा मागपाक ना देव आमकां बक्षितो सारके हांव मुगो देवावड्या रोचार करतलो पिया हांव हवालदार आनी तो पियेचाय जाल्यार बरें म्हणा जातलो हाली आमी देवाचे अरे आमरे चुईंगा चुकता या जाय पडसत आमी कोते ते सारखे म्हूण पूण सगळे पण सारखे आसना आणि जाय पडसत आमी 10 माना मे सारखी पाळटाय म्हणा पूण हेय सारखे आसना आयताय एक मरे भुरगो आसलोलो तो जेजू फुडें गेलो जेजू कडेन विचारपा लागलो आपल्या स्वर्गार सोदे जाल्यार आपूण कित करूं तेन्ना जेजू त्या भुरग्याक सांगिल्लें 10 माना मेत पाळ मायत पाय रेस्पेती तेन्ना तो भुरगो सांगपा लागलो एक आयदे आपूण सगळीं पाडटा तेन्ना ते भुरग्याक जेजू कडेन पोतून विचारलें आपल्या स्वर्गार सोदे जाल्यार आपूण कित करूं तेन्ना जेजून त्या भुरग्याक सांगिल्लें तुका ग्रेस खाय ती गरीबांनी आनी पाटला कर म्हूण तेन्ना तो भुरगो तोंड काळ केलो हांसो लागलो सांगो ना देवा को मागता देव दिता तुवें 100 लाख जाल दिवचे हांव सिस्टरी बोले गेलो सिस्टर इताले सिस्टर ती म्हाका कितें आपयला सिस्टर मोवाली आमी सारकी त्रास पडो आमकां 10,000 जाय केशे भाशेन 10,000 जाय हांवें देवा को मागिल्लें सायबा 10,000 गरो जा देवान मुगे जॅकेटी मोडसान 10,000 गेले हांवें सिस्टर दिले प्रेज द लॉर्ड तुम्ही जॅकेट घालते मुगेल मरे आणि जॅकेटी 10,000 असलं ते मुगेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंय वेला कोण म्हण्या तू मोसो फाटलो करता कितें जाला डिटेक्टीव तुका कितें चलून गेल्यार चलून टायर्ड जातलो मोटरसायकलीन गेल्यार बारेन टायर्ड जातलो बसीन गेल्यार लुटीन टायर्ड जातलो आनी एका दिसाक रिटायर्ड जातलो तुजें म्हणणें कितें पाड माता तो चुदरी बापूच ना पण चुकलो जाल्यार नोकेत्रान तरी लागतलो वान्या पोलीस तुजे वाडीक लागलेले आसा दिसता थंयसर ते तुका शूट करते आनी जरी तो ताणी म्हाका तुजे सांगात पयलो जाल्यार ते मोसोय दुबाव घातले येता इतली विशाली क्या बऱ्यो वस्तू तुका मेवतिल्यो तुका पासेस आसले त्यावून बऱ्यो वस्तू तुका मेवतिल्यो तुवें सॉफ्ट मानले त्यावून बऱ्यो वस्तू तुका मेवत्यो
पिशें जालां म्हणून आनी तुज्या असल्या पिशा फुड्यान आनी थोडोसो वेळ हांव हांगासर रावलो जाल्यार हांवूय पिसो जातलो वेलकम राव डिटेक्टिव्ह राव डिटेक्टिव्ह दूख आसा मातसा काळजाची भाशा जी मोठांनी सांगूंक जायना की ती दूख जाल्या पळय कितें सांग सोदता तूं म्हाका डिटेक्टिव्ह आय हॅव एन ऑफर फॉर यू समज तुका ऑफर एक ल्हान भुरगें आपल्या तोंडाक घालून पुजार करता एक शिकवता आसलेलो मनीस आपली निशाणी कशी उजार करता आनी एक चिकनाक आपूण चिकलो म्हणून दाखयता बाय 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 द वे बाय एका दिसाक जेजू गाडवाचेर बसून येता आनी सगळे लोक त्याच्या पायाशी येवन ताका नमस्कार करतात पूण ते गाडवाक बाबड्याक दिसताले सगळे लोक येवन आपल्याक नमस्कार करता म्हणून आनी तीच गोष्ट जाली डिटेक्टिव्हाची सचा वाण्या आग्रेक आमची बॅच झालीच इन्स्पेक्टर तू म्हाका पळोवन भियेलें हो भियोन पळयता म्हाका इन्स्पेक्टर विराद हे उतर म्हज्या डिक्शनरींत नाच पालोमाचो खून तुवें केला म्हूण फोनाचेर सांगून तुवें आमची केस सॉल्व केली नाजाल्यार तो आमकां एक एक्सिडेंट कसो दिसतलो आसलो जशे परी जेसाचो एक्सिडेंट ना सर जेसाचो एक्सिडेंट जालो पूण ताचो खून केला खून होय खून आनी ताचो खून करपी जावन आसा डिटेक्टिव्ह मेंडोन्सा वसीम दादा रिक्षा कीपर ताकाच लागून हांव डिटेक्टिव्ह घेवन गेला ते जेवणाक हांवें वीक केला बदला घेवन वाण्या अशें तूं कित्याक कोत्ताय तूं जावन आसा एक बरें भुरगें देवान तुका बरो टॅलंट दिला आनी तो जावन आसा देवाचो गिफ्ट तुका आनी तूं त्या टॅलंटाचेर पळय कितें कोत्ता न्हय तो जावन आसा तुजो गिफ्ट देवा सर नोकेत्रां फकत रातची जिखतात वाण्या कोणाक तूं हारूंक चिंती नाका पूण सगल्यांक तूं जिखोवंक चिंत कोणाक तूं हांसोवं नाका पूण सगल्यांच्याच सांगाताक हांसोवंक शीक सर भाशण सांगून तूं म्हजें तें पॉलिटिक्स घेवं नाका बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम ना वाण्या खंयचीच गेम डटी आसना पूण ती गेम खेळपी डटी आसता रायट सर ग्रेसांत आयचूक घडल्यार इट्स अ सोशल एक्टिविटी धर्मीक मनशांत आयचूक घडल्यार होस्कोताय आनी गरिबांत आयचूक घडल्यार पाखा तुवें अपराध केला कायदो तोडून नीत आपल्या हातान घेतल्या देखून तूं जावन आसा एक अपराधी सर गांधी ब्रिटिशाचे कायदे तोडटालो तो म्हणटालो तुम्ही कायदे घोडात आपण कायदे तोडटा जाल्यार जो कोण कायदे तोडटा तो जावन आसा व्हडलो अपराधी म्हणटा गांधी खून व्हडलो अपराधी नासलो तो म्हणटालो देशाच्या कायद्यावरून मनीसपणाचो कायदो मोडलो तुवें रागान कायदो तोडला आनी खून केला गांधीन तशें करूंक ना जेन्ना गांधी ट्रेनीच्या डब्यांतलो भायर उडयलो तेन्ना ताका राग आयलो आनी ताणें अशें म्हटलें आयज तुमी म्हाका ट्रेनीच्या डब्यांतलो भायर उडयला हांव तुमकां भारत देशांतले भायर उडयतलो ताचो राग ताची शक्ती जाली तूं जाणाय सर आमच्या गोंयांत समाज सेवा केल्यार रेस्पेतारीक मान मेळटा जायत्यो सोसायटीज आसात ज्यो हार्ट अटॅक पेशंटा खातीर एम्ब्युलन्स चलयता पूण आमच्या समाजाक हार्ट अटॅक दिता ताचें कितें जायत्यो सोसायटीज आसात ज्यो ब्लड डोनेशन कॅम्पेन करतात पूण आमच्या समाजाचे रगत पियेता ताचें कितें गरीब कायेन तितलो अपराध वाडना जितल्या अपराधान गरीबकाय वाडटा सर कोटीपणाचो रस्तो आसा थंय नीत मेळना नीत व्यक्ती घेवची पडटा नीतीचें काम करूंक नीतीचो रस्तो आपणावचो पडटा नीत म्हळ्यार कितें सब जिवितान हाडप हीच जावन आसा नीत लोकांक नीत जाय हो नीत नाका सगल्यांक भगत सिंग जाय पूण आपल्या घरान न्हय शेजाऱ्याच्या घरान जल्मल्यार बरें आसा आयसोरी तो तुज्या पेल्याचेर होनीत जाता अत्याचार जाता आनी तुका नीत पडटा जाल्यार समज दुसरो नंबर तुजो म्हणून तुजें भाशण आयकोंक म्हाका वेळ आतां म्हटल्यार दोग जाण वयर पावले आसले आनी आतां उजाता तो डिटेक्टिव्ह आनी ताका वयर पावून हांव बेता ना मान्या हांव तुका आनी खून करूंक दिवचो ना रोग सत्य हो तो
रोख सर राव आणि आपण सांगा राव म्हणून आणि राव माझा राव वाचतो आणि राव स्वरपान घातला लगेच रे हा. हो? ए बावलेस कोणा गेलो मग ठीक ठीक. अरे ते भुरगे सारखे. भुरग्या कोणा गेलो मग करता आपल्याकडे कोणी बाहेर गेलो मग तर गेलो मागं नाळला भुरग्या. हा कोणा होय. तू एक किती ती पासून एसको मोबाजे हा 15 दिवसाला नाव उतरणार ए जाओ किती कोल्ड दिल्या किती गट्ट 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 रिया तो बावलेस हा काय भुरग्या आळ्यास करू कितको रे अरे मोठ्या रोजची पडणार ते मोठ्या रांगच्या अगं तुझे साक्रामेंट गोवा लागो त्याच मारा होती जीवित होती लाईफ होती बराबर होती अरे गो आर गो किती शिरी पडल्या आता मग करेगा फक्त पुरता आरती बुका कोई पोल्यूशन ना कोई इन्शुरन्स ना कोई एसकाल मोल जाता रे हा तेल तुझ पर पडला नेला बरं हा बोर आलो सगळे सुना बोर आलो पोलीस आता नाव देव हा मागवतीतले दिला देव जाणतो मग आणि आपली बरा फणा पडो आता लास्ट जेली बॉडी सत मग अरे मुझे पते रे काय दाव पण बिनाट रे तू कोण दिसायला उतो म्हणलं परत नव्हतं नाव नाही आपल्या मार थोड्या दिवस बाहेर का जाऊ दे रे मग आम्ही आज किती वाटत आहे का तू पड कागदाचे मग फणा काय की बेसो मला समज पडता फणा हे धरून आणलं पास घर संसार करतल म्हणून घर हाती जागा आणि संसार गेलो उडत कापसाबाचे हाती तर बेटा कितलं पैस पावला तू माग ना कमवता ना रे बायले हांव वरत म्हणून आता हांव हिंगा बायल मी आतीच सारखे हांव सदा तू कुठे भावतालो बायले मुलगी नसताना आकवार कोणी रान कोण चढले नाका वसात ते मग काढाय काही बायल पळून गेली म्हणून तिसरा स्वप्न आहे का किती बरबाद आहे बायले वालो रात पडता नो तेच साथ काय सांगले बायले सामान सारखे आता आणि तुम्ही विभाग तुझ्याली बायल मेली बायल मेली हे बाबा को तर किती तारीख नव्हते सारखे सांगाय तुझ्याकडे त्यांचे देव येतात त्यामुळे पासून आले नव्हते लागणं ते सारखे सांगाय तू तुझ्या चोपडा दिसतात दिसतोय चाटोला तेच बोलतो बाबा रामदेव हे वर रामदेवनी येवा त्यासले देवनी बाबा चाकू तुझे तो देव बसतानी जरा मुगे नशीब पारखून दाखवायचो या हाव कोण तो सांगतो या कॅन्डी कॅडबरी मँगोला कॅन्डी कॅडबरी मँगोला मागताय त्यासले बरे किती बाबा चाबू तुझे तो देव बसतानी जरा मुगे नशीब पारखून दाखवायचो ए बसंती ए गब्बर सिंग मर्ती ना हो इंद्र उडी बेटा ಏನ್ ಹೋಗ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ ಗುಡಿ गुडे रोसाई गुडी गुडियारू मुझे पार्टी में सांगितला ते काय सर मुझे बुक करेगा मैं बायले को तो आरती बुक पोल्यूशन इंसान सर ए तू बीबी ने बोला प्यार किया तो तू बोलता था आरसी बुक है चट्टालो पुलिस है चट्टालो ऐसा बोलता है हां देव को राग आता है ऐसा बोलने का नहीं चट्टालो तू किताले तू इचाचा तो पाहिलं कोण इचाटलो सारखं सांगू ना त्या बराबर पोलीस मुलानो पण मला त्याचे देव येतो जेवढे काढले आता आणि इचाच गेले नाना आज तू इचारा तुझे बाई आज तू इचार मुको बरं जाऊ पण आता तू जो असा नाहीच आहे बाबा असं म्हणता तू जो असा नाहीच आहे मुकोटा चले बाबा चाबू मुके आले की ते सांगूया ए बसंती ए गब्बर सिंग हां ते काय सांग मला लोकांना चाला आमचालो 100 मध्ये 500 रुपये घेता लोकांना पैसे हां लोगों को तालाव देता था तू 100 रुपए दिया था 500 रुपया मांगा था उसके पास कौन अभी ये राजू डबल करने अंका पर पाजा ऐसा करेगा तू अंका पर पाजा तालाव के चालते पासून कोण पाहिजे कोण बोलेगा कोण
पाहिजे बरे आणि कोणा बरा पडल्यान गेले हा तू कोण जायचं माच शोधून काढ करा लाता हूं मैं आप भी लाता हूं इधर लाता आओ उल्टा उल्टा आदमी पक गोवा में दो की कमी नहीं, एक जमीन होती दूसरी कमी होती। दोस्त हाँ यार मेरे पास एक आइडिया है। सांग बताओ क्या बताओ सांग। अभी ये लोग खाना लाने के लिए गए। हाँ गया है। अगर हम उसको सबका दे तो अरे यार अब उसको मार दीजिए तो पूरा पैसा हम दोनों का हो जाएगा। अरे यार तू मागेला मनातली तोच उरली। वसीम दादा शक्तीबाई तुमचे जेवण आहे आता भरपूर जेवण जेवपाचे आणि ते उपरांत जेवल्या उपरांत आम्ही पैशाचे वाटे करूया। हाँ वो तो करेंगे ना आराम से करेंगे यार। तू खाना खाना पी ना तू पी। आओ जेवणच आहे होय तुम्ही जेवण आओ तुमच्या बरोबर की नाही ड्रिंक्स करा पी ना यार तू पी। ओके ओके जेवल्या उपरांत पैशाचे वाटे करूया नो प्रॉब्लेम। वो तो आराम से करेंगे ना आराम से करेंगे। तू पी पी तू पी यस तू पी ना यार तू पी ना हमका बहुत प्यार। यस आज फुल नाइट एंजॉयमेंट Good night. Enjoy. चला चला जेवण करत असताना जेवण पी ना पी यार खाएंगे आराम से खाएंगे। हाँ पकड़ 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 खाना पकड़ बढ़िया छोटे का देखो बराबर देखो ये बहुत डेंजर चीज है। एक वीडियो आ गया चल चल तो खाना खा खाना खा आओ तू खा मैं भी खाता हूँ। बस उसके बाद में हम लोग दोनों बंटवारा करेंगे पैसों का। तू खा ले यार तू खा चल। बहुत मस्त है यार एकदम मस्त। दम बिरयानी चल खा। ये ना चलेगा चलते हैं ना तू पी 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 खा यार खा। क्या हो गया? अरे पानी पीना पानी पी पी तू। अरे रे वो जो मैं चल चल। गोवा में जो की कमी नहीं जमीन की कमी दो। अरे क्या हो गया? अरे हम लोग ने आपको लुटने का पूरा प्लान बनाया था मगर तूने भी हम लोग को नहीं छोड़ा रे सारे है हरकत
बर्बादी है ना हम लोग को भी। सच्ची बात है, अरे कायदा होता तो अलकायदा होता, नहीं होता। अशे गेल्यार भाशेक पडटा अशी एक आदल्यांची म्हणणी आसा आनी अशे गेलेल्यांचो शेवट कितें जाला तो खूब तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयला। म्हजो एक इश्ट आसलो, पयलींच फावटी लंडन गेलो। लंडन पावतूच कोण तरी ताका व्हरोंक येवपाचो आसलो। जायतोच वेळ एअरपोर्टा भायर रावल्या उपरांत ताका थोंड खावंक लागलें, ताका शीं खावंक लागलें। देखून ताणें चिंतलें फोन करून कोण व्हरोंक येवपाचो आसलो तो खंय पावला ताची खबर घेवंक। आनी जेन्ना तो फोन करून गेलो तेन्ना ताचे हांगासरले पयशे थंयसर चलो ना जाले। ताका बाबड्याक कोणेच सांगोंक ना इंडियन रुपीज, इंडियन करन्सी कन्वर्ट करून पाउंड्स घेवंक जाय म्हणून। देखूनच ताचे हांगासरले पयशे त्या देशान चलो ना जाले। आमचेय सवें तेंच घडटलें। निमण्या जोडटे दिसाक ह्या वस्तू हांगासरल्यो कोन्यो स्वर्गार वचोंक उपकारच्यो ना। आयज हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां। हांचे मदलो सगळ्यांत हँडसम कोण तो म्हाका सांगशात? ह्या चारूय जाणां मदलो सगळ्यांत हँडसम कोण तो म्हाका सांगशात? हाचे वयर तुमचें सांगणें कितें? ओगी उरली न्हय? हे जावन आसात आमचे फामाद हिरो, पूण ते जावन आसात पद्द्यावेले हिरो, फिल्मांतले हिरो। हो जावन आसा असली हिरो, खऱ्या जिवितांतलो हिरो। तांकां लुक्स आसात ते घोडे काका ना जायत, तांकां रूप आसा ते घोडे काका रूप ना जायत। हाच्या तोंडाक मिरयो पडल्यात, खाड पिकलां, जाणटो जाला, मात्रो जाला, तरूय पूण तो जावन आसा हिरो। गिव युअर हँड टू सम टू बिकम हँडसम। आनी तशेंच ह्या मनशान केलें। हाचें नांव पी.व्ही. कल्याणा सुंदरम। तामिळनाडू गांवांत 45 वर्सां लायब्ररियनाची सर्वीस केली। आख्खे जिवीत भर ताणें सर्वीस केली, पूण केन्नाच आपल्या पगाराचो 1 रुपी पासून आपल्याक दवरूंक ना, पूण गरीब भुरग्यांक शिकोवप दिवंक दान केलें। तो रिटायर जाल्या उपरांत ताका पेन्शन येतालें, ते पेन्शन पासून ताणें गरीब भुरग्यांक शिकोवप दिवंक दान केलें। आतां पासून तो हॉटेलांत काम करता आनी आपल्याक गरज तितलेच पयशे मोडटा आनी उरलेले पयशे गरीब भुरग्यांक शिकोवप दिवंक दान करता। आनी हो ताचो वावर पळोवन, ह्यो ताच्यो कोन्यो पळोवन अमेरिकाच्या देशान ताका वेंचून काडून अमेरिकाक व्हरोन मॅन ऑफ द मिलेनियम हे टायटल दिवन 30 करोड रुपया ताका इनाम दिलो। आनी तुमी जाणात ते 30 करोड रुपया ताणें कितें केलें? गरीब भुरग्यांक शिकोवप दिवंक दान केलें। एका दिसा गांधीक कोणे तरी विचारलें, तू जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलता, सदांच बायबल वाचता, जाल्यार तू क्रिस्तांव कित्याक जायना? आनी गांधीन ताका असो जबाब दिलो, क्रिस्तांव लोक जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करिना, नाजाल्यार आख्खी इंडिया आयज क्रिस्तांव जातले आसले। सच सांगलें ताणें। कितले कॉरेजमाचे काळ गेले, आमी कसलो सॅक्रिफायस करतात। थोडो लोक कॉरेजमात सोरो सोडटात, जाल्यार थोडो लोक कॉरेजमात मांस खावपाचें सोडटात। जालें आमचें कॉरेज। ह्या कॉरेजमात तरी वावरुया, आमच्या जिवितान नवसोन्नी हाडून। आयज हे मनीस जावन जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलतात, आयज हे मनीस जावन जेजूच्या पावलांनी चलतात, जाल्यार आमी क्रिस्तांव जावन कित्याक चलोना? आमी फकत छातीच फुलोवंक उरले। आमी म्हाका हे देव व्हडलें नांव, ते देव व्हडलें नांव। उगडास तर ह्या संवसारान आपलें म्हटलेलें कांयच ना। जें नांव तुका आसा तें नांव पासून तुजें न्हय, तुज्या आवयन बापायन तें नांव तुका दिल्लें। तूं संवसारान येताना विंगडो आयलोलो, पयलींच न्हेसोवन पासून तुज्या आवयन बापायन तुका न्हेसयल्ली। आयज जरी तर ह्या मनशाक आशा ना जाल्यार तुका आनी म्हाका कित्याक ती आशा? कितल्या लोकांक आशा त्या दुडवांची,
कितल्या लोकांक आशा दुसऱ्याची ओस्तोरेची, दुसऱ्याच्या दादल्याची, कितल्या लोकांक आशा पाटा बेसांची. एकूच तुमकां सांगूंक सोदता, जरी तर तुमकां स्वर्गार वचोंक जाय जाल्यार पेल्याचे वस्तूची आशा करूं नाये. क्रूज पिंटो आणि त्याच्या सांगाती तुका सगळ्यांक काळ जातात देव बरें करूं.